गोंयांत दिसान दीस चोरयेच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। फातोडेंतलें एक भांगराचें दुकान चोरांनी काळखाचो फायदो घेवन फोडपाचो यत्न केलो, मात तांचो यत्न फसलो। उपरांत दुकान धन्यान पुलिशेक कळीत केलें। पुलिसांनी घडणुकथार वचून चोरयेच्या घडणुकेचो पंचनामो केलो। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। काल गांवां गेल्ले मी काल रात्री 9 सुमार 8 सुमार पावले तेन्ना कांय नासलें बरें आसलो पिवपा बशिल्लो सोरो सकाळी आतां जाम जालो म्हूण न्हिदिलो तेन्ना सोसायटीनी चेअरमॅन आसून म्हाका सांगलो तूं दुकान पळयलो कितें जालें तें म्हणून हांव उठलो जाम येयलो हांव जालो कितें जालें म्हणून तसोच धांवून येयलो 8 सुमार 8:15 7:30 7:30 पावटी जाल्लें बरें आनी उक्ती जाल्लें दिसता पळय ताजे नंतर कितें जालें तें कांय म्हणा भितर कांय वचूना आतां बुक करूं ना इतलोच खबर आहा जाल्यार हांगा सोऱ्या दुकान पिता डेली पिवू बसता तेजेर एक्सचेंज कोण घेना सांगल्यार तो म्हाजे जेडी करता तसो होलसेल तो होलसेल दुकान सांगला तुजी दुकान तूं कितें त्रास आसा म्हणटा म्हाका मागे दुकान आसा तूं कितें त्रास आसा ते बुकार कितें एक्सचेंज घेतले आनी मग तुमी गव्हर्मेंटाक चिंतपाचो हांव गेलो लग्नाक गेल्लो केन्ना गेल्लो लग्नाक गेल्लो बेस्तारूच आनी काल मामाल केल्या लग्न आशिल्लें आनी काल दनपार पावले तो 3 सुमार असो आनी हांगा 10 सुमार पळयलें दुकान वेवस्थीत आसा मागीर 10:30 11 पर्यंत वेवस्थीत आसा दुकान राती हय वेवस्थीत आमी हांगा वयलो वता फस्ट फ्लोराचेर तेन्ना वेवस्थीत आसा दुकान कांय ना नॉर्मल तेन्ना रातची मात सकाळी फुडें खबर सकाळी फुडें आमच्या चेअरमॅनान सांगलें सोसायटी चेअरमॅनान म्हाका घराणेन तूं मातशें दुकानार वचून पळयता कितें जालें तुवें पण अजून भितर सरूं ना पुलीस पुलीस येवन गेले पुलीस येवन इंट्रोड्यूस सगळे एनक्वायरी करून गेला सर्वे करून